विशांत नायक सरपंचान कॉल केलो 11:30 सुमार की वैरागी टेंपला कडेन घरा उजो लागला. आमी ताबडतोब हांगा येयले, पळयता जाल्यार 3 रुमां उजो लागलेलो. आमी उजलान ताबडतोब कंट्रोल केलो आनी आमी आतां फायर फायटींग पुलीस चालू आसा. की 2 रुमां लागलो उजो? 3 रुमांक लागलो. 3 रुमां किचन बेडरूम चड जाया चड झाडां आमी सद्या एस्टिमेट करूंक ना. तेंचे गोल्ड मातशें हें जालां. गोल्ड बी गेला. गोल्डन डॉक्युमेंट सारको हो लाडेवाडा वार्ड नंबर 2 सारके 11 11:30 सुमार हांगसर उजो लागलो. घरा कडेनूय कोण नाशिल्ली न्ही, जे रुमान उजो लागले पळय न्हू तिवूय नाशिल्ली हांगसर. तेंची ते हॉटेल चलयता आनी एकटो घेवन गेल्ले दिसता आनी तिवूय कोण नाशिल्ली. बाकीची फॅमिली कोण फक्त एक टुमाकान दमलो आशिल्लो. त्याने आमी रोखडोच येयले, रोखडो आमी फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. विदीन ते 15-20 मिनटांनी येयले हांगसर. सो 4 रुमाक मातशें इफेक्ट जाला. 4 रुमाक एक 2 रूम आसा पळय न्हू ते कंप्लीट जालो. मेजर कितें मिडल हो तो विशाल रामाने, मागीर तो मंगेश जिरू नायक आनी आमचो एकूच फॅमिली फूल व्हडली फॅमिली ती. 9-30 जाण लागता. कसो पेटलो तो कसो म्हणून आतां काय तेंगेले हे सिलिंडर शॉर्ट सर्किट आसतली. टोटल मालमत्तेची कितके अशें लुकसाण जाला, कितें अंदाज? तांकां 4-5 लाख रुपया म्हणून सांगले की न्ही. आनी तें चड जावंक शकता कित्याक वयर बी सगळो पळय आजुनूय पेट्टा उदक. तो वयल्याक फायर ब्रिगेडीन बरें फास्ट काम केलें. फायर ब्रिगेड रोखडीच पावली हांगा. रोखडे पावले विदीन 15 मिनिट. कित्याक हांगा रस्तो मातसो बारीक आसा पूण पावले रोखडे. कुणेची आतां फोंडेची येयली बांदेक येयली. काम चालू आसा थंय. कितें उरलां कितें तर काय सगळें हें ना हे 2 रुमाचे सगळे काबार फूल सगळे काबार. आलमारी बी कितें वस्तू बी घालली गेल्यो? ना वस्तूचे काय ना पूण थोडे कपडे बी हाडले सगळे डॉक्युमेंट आशिल्ले.